नगर नियोजन खात्यान ग्रेटर पणजी पीडीए रद्द केली। तशेंच म्हापशें, कलांगूट, कानवळी, पणजे, ताळगांव, बांबोळेचे उत्तर गोंय नियोजन आणि उदरगत प्राधिकरणात आस्पाव केलो। त्याच बरोबर हडफोड्या, नागवा आणि पर्रा एनजीपीडीएंतल्यान काडून उडयल्ल्याचे नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। सोमारा नगर नियोजन खात्याची बसका घेतल्या उपरांत विश्वजीत राणे उलयतालो। विद्यार्थ्यांक सगळ्या तरेच्या आणि भोव अनुशासीत शिक्षण दिवपाच्या उद्देशान राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण 2020 तयार केला। जिणेंत यश मेळोवपा खातीर विद्यार्थ्यांनी खर मेहनत घेवपाचें आवाहनूय अमित शाहान विद्यार्थ्यांक केलें। शिक्षण घेतना समाज कल्याणांतूय सहभाग दिवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें। नॅप 2020 मसुदो तयार करपा खातीर खूब कश्ट घेतल्यात। ह्या नव्या शिक्षणीक धोरणांतल्यान विद्यार्थ्यांची व्यक्तिगत आणि तांच्या क्षमतेची उदरगत करपाचेर भर दिल्ल्याचें अमित शाहान सांगलें। यशस्वी जावपा खातीर खर मेहनती शिवाय पर्याय नाशिल्ल्याचें तांणी सांगलां। एसएससी भरती घोटाळा वयल्यान भाजपाच्या खासदारांनी संसदे भायर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आड घोशणा दिल्यो। एसएससी भरती घोटाळ्यांत आदलो राज्यमंत्री पार्थ चॅटर्जीचो हात आसाच, पूण मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी लेगीत ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्याचो आरोप तांणी केलो। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी तांणी केल्या। अंमलबजावणी संचालनालय अटक केल्या उपरांत कांय दिसां भितून ममता बॅनर्जी हांणी पार्थ चॅटर्जीक आपल्या मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो आनी तांकां तृणमुलांतल्यान निलंबीत केलो। गोंयांत फाटले 2 म्हयने बंद आशिल्ली नुस्तेमारी आयच्यान सुरू जाली। फाटले 2 म्हयने जेटींचेर नांगरून दवरिल्ल्यो बोटी 1 ऑगस्टाक परतून नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वयतल्यो। जून आनी जुलय अशे 2 म्हयने नुस्तेमारी हंगाम बंद आशिल्लो। आयज सावन नवे नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जातली। 2 म्हयने नुस्तेमारी बंद आशिल्ल्यान नुस्तेमारी कामगार आपल्या गांवांनी गेल्ले। थोडे आपल्या कामार परत पावल्यात, जाल्यार कांय जाण आजून आपल्या कामाचेर पावूंक नाशिल्ल्यान सोमारा मोजक्योच बोटी नुस्तेमारी खातीर वयतल्यो। ल्हान बोटी पयलीं वयतल्यो। कामगार आयल्या उपरांत मोठ्यो बोटी दर्यांत वयतल्यो। फुडले 15 दीस म्हटल्यार सगळ्यो बोटी दर्यांत देंवतल्यो। थोडे थोडे करून कामगार येवपाक सुरवात जाल्या अशें मांडवी फिशरमॅन मार्केटिंग कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष सिताराम परब हाणें सांगलें। भारताची 75 वर्सां मनोवपा खातीर केंद्र सरकार राज्य सरकाराच्या सहकार्यान वर्सूयभर वेगवेगळ्यो कार्यक्रम आयोजीत करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी विनयिल्ल्या प्रमाण 2 ऑगस्ट सावन समेस्त गोंयकारांनी आपल्या सोशल मिडिया अकाउंटाचेर तिरंगी झेंड्याचो फोटो दवरचो आनी हर घर तिरंगा ह्या कॅम्पेनांत पुराय तरेन सहभाग घेवचो अशें आवाहनूय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सांगिल्ल्या प्रमाण प्रत्येकान आपल्या सोशल मिडियाच्या प्रोफायलाचेर तिरंग्या झेंडाचो डीपी दवरचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सगळ्या गोंयकारांक आवाहन केलां।
जाणी पत्रकार म्हणून सुरवात केली तांच्या कडेन इतलो पयसो आयलो खंयच्यान? भाजपा खासदार नवनीत राणा विचारता. हनुमान चालिसा वाचली म्हणून म्हाका अटक केल्ली. हांवूय एक खासदार आसा. म्हजेर जाल्लो तो अन्याय न्ही. हांणी येदो व्हडलो घोटाळो केला ताका कितें म्हणप? कारण नासतना म्हजेर कारवाय जाल्ली तेन्ना कोणें कित्याक आवाज केलो ना? संजय रावताचेर ईडीन केल्ली कारवाय योग्यच आशिल्ल्याचे नवनीत राणा म्हणटा. भाजपाक विरोध मुक्त संसद जाय ताकाच लागून तांणी संजय रावताचेर सूडबुद्दीन कारवाय केल्या. बेकायदेशीर कितेंय केल्लें आसात जाल्यार पुलीस आसाच न्ही. तुमकां कारवाय करपा पासून आडयला कोणें? पूण ईडीक फाटल्यान लावन ताजी सतावणूक करप योग्य न्हय. 6 वरां चवकशी करून तुमी कितें सिद्ध करपाक सोदतात? काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खरगेन भाजपाचेर फोग काडला. म्हारगाय आनी गुजरातांत विखारी सोरो पिवन मरण पाविल्ल्यांचो मुद्दो आमी राज्यसभेंत लावन धरतले अशें तांचें म्हणणें आसा. ईडीचे कारवायेक किरीट सोमय्यान येवकार दिला. संजय रावताक हिशोब दिवचोच पडटलो. पत्राच्या घोटाळो आसूं वा वसई नायगांव हांगाचो घोटाळो, माफियागिरी आसूं वा दादागिरी, तुमकां हिशोब दिवचोच पडटलो अशें किरीट सोमय्या सांगता. पयशे कशे आयले हाचो हिशोब तर तुमकां दिवचोच पडटलो. पुरावे फटीचे आशिल्ले जाल्यार भियेतात कित्याक अशें किरीट सोमय्या विचारता. हर घर तिरंगा अभियानात वांटेकार जायात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आवाहन केला. हे फावट आमी भारताचो 75वो स्वातंत्र्य दीस मनयतात. आमी सगळे जाण एका इतिहासीक खिणाचे साक्षीदार जावपाचे आसा. शहीद उद्यम सिंह हांगा आर्गां ओंपतानाच देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर आपली पुराय जीण ओंपिल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक मोदीन याद केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्साक जन आंदोलनाचे रूप मेळिल्ल्याचे पळोवन आपल्याक खोस भोगता अशें मोदीन म्हटलें. स्वातंत्र्याच्या संघर्षात भारतीय रेल्वेचे योगदान सगळ्यांक कळचे हे खातीर आझादीची रेल्वे आनी रेल्वे स्टेशन नांवाचो उपक्रम राबयला. शिवसेना खासदार संजय रावताच्या घराचेर आयतारा ईडीन धाड घातली. पत्रा चाळ घोटाळो प्रकरणात ही कारवाय केल्या. ह्या आदी ह्याच घोटाळ्यांतल्यान रावताक ईडीच्या ऑफिसान आफोवन तांची चवकशी केल्ली. ह्या कारवाये उपरांत खासदार नवनीत राणा आनी संजय रावताचेर खर टिका केल्या. ही कारवाय ह्यान आदींच जावपाक जाय आशिल्ली. पत्रकार म्हणून सुरवात करपी संजय रावतान इतलो पयसो खंयच्यान कमयलो? संजय रावत आनी उद्धव ठाकरेन पदाचो गैरवापर केला. संजय रावत भ्रष्टाचारी आसात. ह्यान आदींच तांकां अटक जावपाक जाय आशिल्ली अशें नवनीत राणा म्हणटा.
सुमार 9.5 वरांच्या चौकशे उपरांत ईडीन संजय रावताक ताब्यांत घेतलो. आयतारा सकाळी 7 सुमार रावताच्या घराचेर धाड घातल्या उपरांत ताची सुमार 9 वरां चौकशी केली आनी निमाणे कडेन ईडीन ताका ताब्यांत घेतलो. संजय रावत तपासाक सहकार्य करीत नाशिल्ल्याचो आरोप ईडी करता. मजगतीं ईडीच्या कारवाये उपरांत शिवसेनेच्या नेत्यांनी खर प्रतिक्रिया उक्तायली. संजय रावताच्या घरा भायर शिवसैनिकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली दिश्टी पडली. कसलोच वायट प्रकार घडचो न्हय हे खातीर रावताच्या घरा भायर व्हडा संख्येन पुलीस बंदोबस्त तैनात आशिल्ले. पेडणे वाठारांतल्या हुतात्मा मनोहर पेडणेकार सरकारी विद्यालय आणि महाविद्यालयांत बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कार्यशाळा खास पालकां खातीर आयोजीत केल्ली. खुबशा पालकांनी ह्या कार्यशाळेत वांटो घेतिल्लो. ह्या कार्यशाळेंतल्यान विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिकाचो उपयोग कमी प्रमाणात करूंक जाय हो हेतू धरून बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. तरणाटो वेटलिफ्टर अंचित शुलीन आयतारा राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत भारता खातीर 3रे भांगरा पदक जिखले. 20 वर्साच्या अंचितान 76 किलो वजन गटात भांगराळी कामगिरी केली. पश्चिम बंगालाच्या ह्या खेळगड्यान 143 किल वजन उकारला. हो ह्या सर्तींतलो आनीक एक विक्रम थारलो. शुली हांच्या आदी जेरेमी हाणें भारता खातीर वेटलिफ्टिंगांत भांगरा पदक जिखिल्ले. शुलीन स्नॅच प्रकारात 143 किल वजन उखल्लें जाल्यार क्लीन अँड जर्कान 170 किला सयत एकूण 313 किल वजन उखलून एक नवो विक्रम घडयलो. फाटल्या वर्सा संवसारीक पांवड्या सर्तींत शुलीन रौप्य पदक जिखलें. राष्ट्रकुल खेळा सर्तीत भारतीय वेटलिफ्टरांनी चमकदार कामगिरी सुरू दवरली. सर्तीच्या 3ऱ्या दिसा वेटलिफ्टर जेरेमी लार्लिनगान 67 किलो वजनाच्या गटात वट्ट 300 किलो वजन उखलून भांगरा पदक मेळयलें. 2022चे राष्ट्रकुल सर्तीत भारताचे हे 2रे भांगरा पदक थारला. जेरेमीन स्नॅच प्रकारात 140 किलो वजन उखलून नवो राष्ट्रकुल विक्रम केलो. मिझोरामांतल्या आयझॉल हांगा राबित्याक आशिल्ल्या जेरेमीचे राष्ट्रकुल खेळा सर्तींतले हे पयलेच वर्स आसा. ताणें 2018च्या युवा ऑलिंपिक सर्तींत 62 किलो वजनाच्या गटात भांगरा पदक जिखिल्लें. तशेंच पोरू जाल्ल्या राष्ट्रकुल चॅम्पियनशीप सर्तींत ताणें 67 वजनाच्या गटात भांगरा पदक जिखिल्लें. मुंबयचो गुंड विक्रांत देशमुख उर्फ विकीक शेनवारा राती पणजे शस्त्रा सयत गोंय पुलिसांनी अटक केली. खून, दरोडे, खंडणी अशा 33 गुन्यांव्या खाला ताचेर मोक्का कायदो चालू आशिल्लो. आरोपी विक्रांत उर्फ विकी आड महाराष्ट्रांत कितल्योश्योच केशी नोंद आसात. देशविघातक आनी 30 परस चड गुन्यांवांत महाराष्ट्र पुलीस ताचो तपास करताले. विक्रांत पणजे आशिल्ल्याची माहिती गोपानी पुलिशेक दिल्ली. ह्या माहितीच्या आदाराचेर शेनवारा राती कडेन पुलिशेन सांपळो रचून ताका अटक केली. पुलीस निरीक्षक PSI मयूर पंशीकार, नितीन गांवकार, आदित्य माड्डोलकार, मनोज पेडणेकार, परेश बुगडे, पुलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर रामा घाडी यांच्या पुलीस पंगडान ताका धरलो. ताचे कडल्यान एक देशी पिस्तॉल आनी कारतुशी जप्त केल्यो.
एका म्हयन्याच आदी मांद्रे म्हालांतल्या आशव्या वाठारांतल्या उदक भरिल्ल्या चिरे खणीत बुडून एका विदेशी नागरिकाक मरण आयिल्लें. त्या वेळार खणीर वचपी रस्तो बंद करचो तशेंच हांगा पाळत दवरपाक 2 पुलीस नेमचे अशी मागणी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी केल्ली. मात ह्या घटनेक 1 म्हयनो जावन लेगीत आजुनूय कसलीच कारवाय केल्ली ना. ह्या वाठारांत वचपा खातीरचो रस्तो बंद करून लेगीत पर्यटक हांगा येवन मजा करतात आनी हाकाच लागून ह्या परिसरांत हांगा थंय कचरो एकठोवपाक लागला. परत एक फावट अशी दुर्घटना घडची न्हय म्हणून बेगिनात बेगीन पुलीस वेवस्था करची अशी विनवणी आदले DY सरपंच डेनिस बिट्रो हाणें केला. ह्या वाठारांत घडिल्ल्या घडणुकेक लागून थळाव्या मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळिल्लें आसा. कारण अशा घटनेक लागून ह्या वाड्यावयले तरणाटे खणीचेर वचून आपलो जीव वगडायतात असो हुस्को हांगासरल्या नागरिकांनी उक्तायला. आयच्या काळात बदलते जिणेशैलीक लागून साबारतरांची दुयेंसां जावपाक लागल्यात. ह्या खातीर दरेकल्यान आपल्या भलायकेची जतनाय घेवप खूब गरजेचें आसा. चड करून बायल्यो आपल्या कामांत व्यस्त आशिल्ल्यान आपल्या भलायके कडेन आडनदर करतात. हाका लागून तांकां खुबशा समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. दरेकल्यान वेळार आपल्या भलायकेची तपासणी करची तशेंच त्या विशीं समाजांत जागृताय करप खूब गरजेचें आसा अशें वाळपयच्या डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार शाळेचे अध्यक्ष आनी डॉक्टर अशोक आमशेकार हाणें सांगलें. डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार शाळेच्या फुडाकारान युवराज फाउंडेशन फोंडे हांच्या आदारान वाळपय सरकारी सामाजीक हॉस्पिटलांत स्तन कॅन्सर तपासणी शिबीर आयोजीत केल्लें. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण दर्यादेगेवयल्या पुलीस आनी नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जावच्या पयलींच कुडबोन जेटीच्या ट्रॉलराची पळोवणी केली. तशेंच LED बल्ब आनी जनरेटराचो लेगीत तपास केलो. ट्रॉलराची पळोवणी केल्या उपरांत काम करपी कर्मचाऱ्यांची मलेरियाची चांचणी सुद्दां केली. आयच्यान नुस्तेमारीच्यो बोटी दर्यान वचपाक सुरू जाल्ल्यो आसा. रोखड्योच 15 दिसां भितून सगळ्यो बोटी ह्यो दर्यान वयतल्यो. बोटीर काम करपी कामगार कांय दिसां पयलीं गांवांनी गेल्ले. पावस सुरू जातकीच काम बंद आशिल्ल्या कारणान हे कामगार गांवांनी वयतात आनी बोटी सुरू जातकीच हे कामगार परत येतात. हांची सगळ्यांची मलेरियाची तपासणी केल्लेली आसा. सरकारी संस्थांचो राजकीय हेता खातीर वापर जावपाक जायना काँग्रेसीचो खडेगांठ फुडारी शशी थरूर सांगता. शिवसेनेचे फुडारी संजय रावताचेर ईडीन केल्ले कारवायेच्या फाटभुंयेर थरूर उलयतालो. विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक लक्ष करपाचो सत्ताधारी भाजपाचो यत्न यशस्वी जावपाक दिवचे ना अशें ताणें सांगलें. तशेंच केंद्रीय तपास संस्थांच्या गैरवापराचेर थरूरान चिंता उक्तायली. गोंयांत मॉन्सूनाचो नेट उणो जाल्ल्यान पावसाचें प्रमाण बरेंच उणें जालां. मॉन्सून सक्रीय जाल्या उपरांत 4 ऑगस्टा उपरांत परतून मॉन्सून सक्रीय जातलो असो अदमास आसा. 20 जून ते 20 जुलय मेरेन उटंगराचो पावस पडलो पूण 20 जुलय उपरांत मात ताचें प्रमाण उणें जालें. काणकोण खोतिगांव वाठारांत शेनवारा ढगफुटी जावन न्हंयचो प्रवास वाडलो. काणकोण 2010 वर्सा ढगफुटी जाल्ली. हाचे उपरांत शेनवारा ढगफुटी जाली. अदीमदीं पावसाच्यो सरयो ल्हान व्हड पडत असतात. आयतारा अदीमदीं दमट हवामान जातलें. पावस मात पडलो ना. मात पावसाची व्याप्ती उणी आसा. फाटले 10 दीस पावसाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां सरासरी परस फकत 1.8% पावस चड आसा. ह्या प्रमाण 40% मेरेन पावल्लें आसा. आतां तें परतून उणें जावपाक लागलां. 18 जुलयाक 16.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली.
मोपा एअरपोर्टाचे उक्तावण ऑगस्ट म्हयन्यांत जावपाचें आशिल्लें तें आतां सप्टेंबर म्हयन्या मेरेन मुखार धुकल्ला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कळयलां. ऑगस्ट म्हयन्यांत मोपा एअरपोर्टाचें उक्तावण जाता आशिल्लें अशें 2 म्हयन्यां पयलींच सांगिल्लें तें आतां फुडें धुकल्लां. सप्टेंबरान ह्या मोपा एअरपोर्टाचें उक्तावण जावपाचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच भारतान आझादी का 75वो महोत्सव म्हणून मनोवपाचें आसा. तेका लागून जशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आवाहन केलां की सगळ्यांनी आपल्या सोशल मिडियाच्या प्रोफायलाचेर तिरंग्याचो डीपी दवरचो. काणकोणच्या खोतीगांव वाठारांत ढगफुटी जावन शेतकारांची शेतां व्हांवून गेल्यात. ह्या सैमीक आपत्तीक लागून काणकोणच्या शेतकारांचेर हावळ आयला. ढगफुटीक लागून शेतकारांचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जावपाक लागला. इतल्या दिसांची शेतकारांची मेहनत पावसाच्या उदकान व्हांवून गेल्ल्यान शेतकार काचाबूत जाल्यात. अचानक येयल्ल्या ढगफुटीक लागून शेतान बरेंच उदक भरलें. इतली मेहनत घेवन शेतकारांनी लोयल्लें हें शेत व्हांवून गेलें. ताका लागून शेतकार बेजार जाल्यात. काणकोणच्या खोतीगांव वाठारांत ढगफुटी जावन शेतकारांचेर ही हावळ येयल्ली दिसून येयला. खारेबांद पेडणे वाठारांत गणपतीच्यो मुर्ती करपाची 150 वर्सांची परंपरा आयज मेरेन तशीच चालू आसा. ही परंपरा आयज मेरेन सातत्यान कायम आसा अशें मुर्तीकारान सांगलें. ह्या गणपती चित्रशाळेंत नागाच्या गणपतीच्या मुर्तीचें काम जोरान सुरू आसा. तरणाटे आनी जाणटे मेळून गणपतीच्यो मुर्त्यो करतात. दर वर्सा चिकट मातयेच्या गणपतीच्यो मुर्त्यो हे मुर्तीकार करतात. सध्या गोंयांत खूब प्रमाणांत पीओपीच्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो भायल्यान येवपाक लागला. पूण हे पारंपारीक गणपती मुर्तीकार आजुनूय पारंपारीक रित्या चिकट मातयेच्यो गणपती करतना दिसता. फाल्यां नागपंचम ताका लागून नागाच्यो मुर्त्यो लेगीत तांच्यांनी तयार केल्ल्यो आसा. त्याच बरोबर गणपतीच्यो मुर्त्यो सध्या तयार जाल्ल्यो दिसून येता. हजारांनी भक्तगणांच्या साक्षी दिवचर मालांतल्या सर्वणा लघुरुद्र अनुष्ठान व्हडा भक्तिभावान मनयलें. श्री शामपुरुष देवळांत जाल्ल्या ह्या लघुरुद्रा वेळार वेगवेगळ्यो धार्मीक विधी जाल्यो. सगळ्यांचें कल्याण जावचें अशी मागणी भक्तगणांनी आनी भक्तांनी देवा लागीं केली. ह्या अनुष्ठानाचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भक्त आयिल्ले. पळयात लघुरुद्राच्या अनुष्ठानाची ही कांय खिणचित्रां. तळावलेच्या सातान इगर्जेन आयतारा तवशांचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. फेस्ताच्या निमतान गोंयाभरांतल्या शेकडो भाविकांनी इगर्जेंत गर्दी केली. ह्या फेस्ताक क्रिस्तांव भाविकां सयत हिंदू भाविकूय व्हडा संख्येन येतात. ह्या फेस्ताक सेंट एनाचो आशिर्वाद घेवपाक तरणाटे जोडपी इगर्जेंत वतात. तशेंच मागणी पुराय जाल्ले भावीक थळाव्या विक्रेंता कडल्यान तवशी विकती घेवन सेंट एनाच्या पांया कडेन अर्पण करून भावीक आपली आंगवण पुराय करतात. उरिल्ली तवशी प्रसाद म्हणून भावीक आपल्या वांगडा घरा घेवन वतात. हे फेस्त म्हटल्यार धार्मीक एकचाराचें एक बरें उदाहरण आसा. तशेंच श्रद्धेचें एक प्रतीक जावन आसा. हे फेस्त म्हटल्यार धार्मीक एकचाराचें एक बरें उदाहरण तशेंच श्रद्धेचें एक प्रतीक जावन आसा.